धार्मिक विषयी, सामाजिक विषयी, राजकीय, आर्थीक आनी कितें म्हणा तुमी सगळे विशयी आटापल्ले आहात. पूण तुमी तर सांगलें तशें ह्या राखणोचें मुखेल धोरण सत उलय धर्मसलय आनी ते भायर मंगळूरचे दिएसीसीन चलोवचें. मंगळूरचे दिएसीसीन चलोवचें म्हणटाना पवित्र सभेन चलोवचें, पवित्र सभेच्या नांवान चलोवचें. की आमकां इतल्या उण्यार इतलें बरें मेळटा न्ही, हें कशें चलयतात इतलें अशें म्हणून कितलेशे जाणांनी म्हजे कडेन विचारलें आसा. ते त्या भायर हें 11वें वर्स 11 वर्सां जावन खरी एक वरवेचें मोल चडलें आसा. खंयचीय एक वरवी सांगा देवलां म्हणून म्हाका दिसना. राखणोचें तशें उरलें आसा. दिएसीसीचें म्हणून म्हणटा आसतना आख्खे दिएसीसीन तर राखणो आसा सारकें, पूण राखणो एक मात्र न्ही. दिएसी कडेन तशेंच ल्हान संस्थे आसात. कॅनरा कम्युनिकेशन अशें म्हणून आसा, ते तांच्या बाबतीन चड करून असलें डिजिटलान जावचें तसलें, पत्रां हार्ड कॉपी न्हय जाल्लें तसलें काम ते करतात. आनी हेर संस्थे थोड्या थोड्या प्रमाणार करतात. ह्या सगळ्यांनी मेळून एकच कडेन आसून काम करी येते तसल्या विशयान ती चिंतयेत आमी. एका रितीन पळयल्यार तांणी सदां एक एक तेंपो वीक म्हणल्यार बरी घालचे, ते कळत ना मात्र आयिल्लें. पूण आमच्या लोकांक कितें जालां म्हणून जाल्यार ते वाचून वाचून संवय इतली जाल्या की ते नासतना जायत ना म्हणलें बरें. समट आनी सावाला मोगाच्यानो समर्थ आनी सवालां कार्यक्रमाक तुमकां समेस्तांकी स्वागत. लोकशाही आडाळत्यांत माध्यम एक प्रमुख भाग घेतात. हाका आडाळत्याचो चवथो खांबो म्हणटात. थोडे फावटी माध्यमाद्वारे व्हड क्रांती जाल्ली आसा. प्रस्तुत आमच्या भोंवतणी पळयता आसतना मिडिया इज सोल्ड आउट म्हणटात, म्हळ्यार माध्यम विकोन गेला म्हणून. ताजो अर्थ आमकां सगळ्यांक कळटा कालेंगी म्हणून. पूण आमच्या दिएसीसींत एक पत्र आसा. आमच्या दिएसीसींत कितें जाता आसतना आमी त्या पत्रां थंय पळोवचें. आनी तें जावन आसा, तें पत्र जावन आसा राखणो. बी साहेबाचें परिपत्र आसता, संपादकीय आसता आनी प्रस्तुत काळार घडचे धार्मीक आनी ताजे भायर सामाजीक राजकीय संगती आमकां पळोवंक मेळटात. तरावळ नमणेचे वाचपां आमकां तातूंत पळोवंक मेळटात, वाचूंक मेळटात. जायते समजून मेळटा हर एक हप्त्यांत. फाटल्या सुमार 105 वर्सांनी राखणो पत्र निरंतर कळनासतना सेवा दिता येयला. ह्या पत्रा मुखांतर ध्येय सांबाळूंक सत उलय धर्मसलय कितले साध्य जाला आनी प्रत्येक जावन ह्या प्रस्तुत काळार कशें एक माध्यम बियाविणे चलोवन वरयता ह्या विशयांत संवाद चलोवच्या खातीर आज आमच्या संगी राखणो पत्र हाचो संपादक बाप वलेरियन फेर्नांडीस आमच्या सांगात आसा. तुमच्या सर्वांच्या नांवान फादर वलेरियन फेर्नांडीस हांकां हांव स्वागत म्हणटा. पाद्राबाची मोठव्यान परिचय करणी दिवची जाल्यार आरवा फिरगजींत पाद्राब जल्मल्लो. ताजी माय फिरगज ह्या जाल्या उपरांत कल्याणपूर मिलाग्रीस हांगासर सहायक विकार जावन ताणें वावर दिल्लो आनी उपरांत मंगळुरांत मिलार फिरगजेन आनी आज्याकार फिरगजेन विगार जावन वावर दिला आनी ताच्या वेळार थंयसर नवीत फिरगज बांदिल्ली आसा आनी थंय तावन सास्तान फिरगजेक विगार जावन वचून थंयसर वावर दिल्लो आसा. आनी फाटल्या 8 वर्सां तावन राखणो पत्रांत संपादक जावन सेवा दिते आसा. आनी फाटल्या थोड्या म्हयन्यान तावन आमची भास अशी म्हणून एक नवेंत प्रोग्राम एक कार्यक्रम दिते आसा. आमी कशें व्याकरणबद्ध जावन आमची भास आमी उलोवं येता बरोवं येता म्हणून. आनी ह्या विशयांत कामाशाळा वर्कशॉप्स मस्त दिल्यात. सिस्टरांक सेमिनार्स तांच्यांनी पुरा जायते बूक हांव चिंता लागीं 100 बूक बरयल्यात. असलो एक संपन्मूल व्यक्ती आमचे मदें आसा आज. आनी परत एक फावटी तुमच्या सर्वांच्या नांवान ताका स्वागत म्हणटा आनी सांगाताच पयले सवाल तुमच्या लागीं विचारूंक खुशी व्हरता. डिजिटल मिडिया येता आसतना सक्कडी चिंतले हें प्रिंट मिडिया आनी पुरो कोणशाक पडलें आनी ताजी आवदी जाली म्हूण चिंतले. पूण 10 वर्सां जालीं डिजिटल मिडिया येवन आजुनूय आमच्या भोंवतणी ल्हान व्हड पत्रां ती जल्मोवन येवची आमकां पळोवंक मेळटात.
ही एका रितीची परिगत पळयत आसतना आमकां दिसता तरी आमच्या भाशेंत कोंकणींत समार पत्रां आशिल्लीं तांणी पोडणी देवणी ती पुरा पळयल्या थोडीं आसात थोडीं दिसनात अशें पुरा असं जाल्यार पाठतळाचेर फाटल्या सुमार हांव चिंता 5 वर्सांनी राखणो पत्र निरंतरी कळनासतना ही सेवा दिते आयला आनी हेर पत्रांक पडलेलो मार या तांणी फूड केल्ली ती स्थिती राखणो पत्राक येवना म्हणून सांगीत की बरें तुमचे सवाल अंतू एकात्तर सवालांत सुमारशीं सवालां आसात हांव तुमकां राखणोचे विशयांत तुमकां आनी आयकुप्यां खातीर मोठ्यान सांगता 1930 डिसेंबर 16 1938 डिसेंबर 16 त्या दिसा राखणो पयलो राखणो म्हणले बरी आयलो वा स्थापन जालो ते दाळाचो बी साहेब V.R. फेर्नांडीस तो आसलो ओके ताच्या मुखेलपणांत आनी प्रेरणांत अशें म्हणून सांगयेत उमेद दिवन ते दाळा पयलो संपादक आसलो मी अशें नांवान सिल्वेस्टर मिनेस बाब ताचे तो पयलो संपादक पयलो परगटणार ओके ते दाळा तावन आज पर्यंत जशें तुमी सांगलें तशें निरंतर राखणो परगट जाता येत आसा राखणो सताळें पत्र वा हप्त्याळो अशें म्हणून आमी म्हणटा हप्त्याळें पत्र हर एका हप्त्यांतावन हप्त्याक निरंतर म्हणले बरी परगट जाता येत आसा अंतू धार्मीक विशयी सामाजीक विशयी राजकीय आर्थीक आनी कितें म्हणा तुमी सकट विशयी आटापल्यात पूण तुमी तर सांगलें तशें ह्या राखणोचें मुखेल धोरण सतवलय धर्मसलय आनी ते भायर मंगळूरचे दिएसीसीन चलोवचें मंगळूरचे दिएसीसीन चलोवचें म्हणटाना पवित्र सभेन चलोवचें पवित्र सभेच्या नांवान चलोवचें देखून अंतू कितें आसा सक्कड आसा म्हण सांगलें पूण खंयच्या प्रमाणार आसा कितल्या प्रमाणार आसा तें हाच्या धोरणाचेर आदारून आसा देखून आमचे कडेन सुवात जायती आसा देखून कितेंय बरता अशें न्ही आमचें मुखेल धोरण सतवलय धर्मसलय चलोवचें एक मागीर हें सुरू करता आसतना जाल्यार एक मुखेल कारण आसलें त्या वेळार युकरिस्ती काँग्रेस जाल्लो इतलोच देखून युकरिस्तीक काँग्रेस जाल्ल्या त्या घडीत असो उगडास उरचे खातीर एक दुसरें आमच्या लोकांक म्हणजे भावार्थी परजेक क्रिस्ती परजेक कोंकणी उलोवपी क्रिस्ती परजेक त्या वेळार पवित्र सभा कितें सकट सांगूंक सोदता त्या विशयांत शिकोवण वा वळख वा खबर दिवची सांगताच भावार्थांत तांकां केदाळारी सांगता दवरूंक घट करूंक पळोवचें हे मुखेल इरादे दोन आसले ओके त्या इराद्याच्या फाटल्यानंतर हें नांवूय सोंपता वा हें ध्येय वा धोरण सोंपता सतवलय धर्मसलय तशें हें इतल्या वर्सांत हांव 80 आनी 5 वर्सांत हांव आतां चलोवन आसा सगळें येदोळ बऱ्यान जाला फाटल्या वर्सांनी येदोळ ताका 8 संपादकी जाल्यात हांव नवो मनीस आनी तुमी विचारल्या ह्या सवालांतल्या अनेक सवाला कडेन वचून तर इतल्या वर्सांनी जायतीं पत्रां उदेल्यांत कांय गेल्यांत कोंकणींत एक आनी एक सर्टिफिकेट म्हण येता कोंकणींत खंय वेळार एक पत्र येता मागीर केदाळ तें ना जाता कळीत ना असली एक परिस्थिती आसा म्हळ्यार आमी तोडी मनशाक 100 म्हण येत नांवां कितलीं दिवंक जातात आमचे कडेन आसात गरजेचें न्ही पूण अशें पत्रां उदेल्यांत गेल्यांत ताचें कारणां कितें ती कोंकणी मनशांकी कळीत आसात पत्रां सुरू केल्ल्यांक बंद जाल्यांत त्या वेळार ताचो अनुभोगांत कळीत आसात आनी राखणो कितें इतलें उरलें काय एक राखणो म्हळ्यार एक खासगी कोणाची आस्त न्ही ओके पवित्र सभेची म्हणजे मंगळूरच्या पवित्र सभेची हाच्या फाटल्यान एक थोड्या मनशांचो सांगाता मेळोवन वावर आसा एक टीम वर्क म्हणून आसा हाच्या फाटल्यान सांगतात बरें पत्र तशें वेता गाय अशें वेता गाय कशें वचचें आनी आळे हें सारकें ना हें चुकलें अशें म्हणून सांगून तोवळ हाची मोलावणी इवॅल्युएशन अशें करचें डायरेक्शन वा एक दिशा दिवची हें कामी चलता आनी एका मनशान आपणाकच जाय तशें वचोंकय जायना ध्येय धोरण स्पश्ट आसा DSCs परगटता म्हणटा DSCs दीप्ती ट्रस्ट म्हणल्या नांवार हें परगटता पूण DSCचे वडील म्हणा आनी कोणी म्हणा ह्या सगळ्यांच्या संघातांत मेळोवन सगळ्यांचे चिंतप संघाता घालन संपादकी आनी परगटणार म्हणलो सद्याक हांव वा आनी कोणी थंयसर बसता ते हें सगळें सांगाता घालून पत्र चलयतात तशें येदोळ हें पत्र उरलां आनी अशें उरतलें म्हणल्यार खंयचे रितीरी भें वा दुबाव अशें गरज ना जाय तितलो आशावाद बरें चिंतप दवरून तुगे येता अशें
राखणो विशयांत म्हणटा आसतना सकाळांनी सडाव जावन म्हणचे आसता राखण्या कितें DSC ताका पोदोर न्हू आनी त्या देखून जायरातां वळती आसतात उरल्या पत्रां बरी आतपाय धरून वचोचें म्हणना बसवल्या गाडीत जायरातां आनी दितात अशें म्हणटा आसतना एक चिंतप मोती घेता कालेंग म्हूण सांगल्यार तो वेळ राटावळ जायरातां हाडच्या खातीर घालची ती हांगासर चड ना म्हूण हांव चिंतता तुलन केल्यार आनी तशें आसतना संपादक जावं पुरो या टीम जावं पुरो तांच्या गामान कितें म्हूण जाल्यार राखणो तूं बऱ्यांतलें बरें दिवंक साध्य जायचें कित्याक म्हळ्यार तितली राटावळ हांगा आसना आदलो एकलो संपादक आसलो ताज्या लागीं हांव सहाय्यक जावन वावर करता आनी तो म्हणटालो तो वळ वर्गणी आसली चड येयली आनी त्या देखून प्रतिक्रिया केल्या म्हळ्यार एक पटी चड येयली चड जालें म्हणून देखून ताणें कितें म्हणलें म्हूण सांगल्यार इफ राखणो इज वर्थ रिडींग इट शूड बी पेड फॉर म्हणून म्हळ्यार बरें वाचप आसा जाल्यार तुवें ताका तितलें मोल दिचें म्हणून देखून जें कितें वर्गणी आमी राखण्याक दिता त्या मोला तेकीद राखणो लोकांक वाचप दिता म्हूण सांगता गी तुमच्या सवालाचो पयलो वांटो राखणो बसुल्ले कडेन म्हणले बरी वर्गणी येतात आनी जायरातां येतात बसुल्ले कडेन म्हणल्यार ह्या उतरांत सारकें ना म्हळ्यार कोण बसून आसता आनी कशी येतात म्हणून काम चलता आमचे कडेन प्रतिनिधी म्हणून आसात राखणो खातीर वर्गणी जमोवची मनशां हेणें तेणें वचून सांगतात आनी वर्गणी सांगता अळे आमकां जायरातां जाय जे अशें म्हूण सांगून तांचे तावन जायरातां हाडटात ना अशें न्ही कांय पत्रांनी संपादक जावन वेता आसत देखून संपादक म्हणलो हांगासर वचना जायरातां जमोवच्या खातीर अशें म्हणटात जाल्यार तुमी तुमचें सवाल सारकें ना तर ना जमोवच्या खातीर काम चलता मनीस आमचे म्हळ्यार राखणोच्या नांवान मनशां दादले स्त्री ह्यो काम करतात ओके वय तशें काम चलतात त्या वावराक लागूनय येता मागीर आनी एक फाटल्या 85 वर्सां जावन 85 वर्सां जावन आसा म्हणलें मात्र न्ही आमतूं एक पावंडो आसलें स्टँडर्ड लोकांक मेळटा आनी कोंकणीच्या संवसारांत चडांत चड वाचपी म्हणून खंय आसात जाल्यार ते राखणोचेत अशें म्हणून म्हणटना जायरात दितले मनशां कितें कोणाक दितात चड मनशां कडेन तांचे विशयांत सांगूंक जाय तांकां तांचें प्रॉडक्ट वा आनी कितें म्हणून म्हणटात तुमी उत्पन्न ते हेरांक सांगूंक जाय देखून तांणी पयलीं विसवण करची राखणो आसत तें कारणी आसा हें फकत राखणो म्हणलें नांव आयकत आसतना येवचें की राखणो म्हळ्यार कितें म्हणून कळीत आसून राखणो कडेन येवन वर्गणी दितात आसूं येता आमकां वर्गणी जाय म्हणटात तशेंच आमचे विशयांत सांगचें देखून आमी जायरात दिता अशें म्हणून जायरात दितात तें कारण तरी खंडीत आसा हें फकत भितर आसून अशें सांगचें न्ही आमी तोळ तोळ लोकांक मेळटा मेळिल्ल्या वेळार तांचे कडेन वेगवेगळीं सवालां विचारता आनी त्या सवालांचे विचारता आसतना आमकां तांचे तावन प्रतिक्रिया मेळटा अशेंय आसा तशें त्या अर्थार ती येतात आनी कितेंय काम करतात अशें वर्गणी मेळटा आनी हेर पत्रां बरें बरें काम करतात ना म्हणना कांय वेळार वर्गणीदारांचो सामको उणो पडटा म्हण सांगल्यार आमची वर्गणी कोंकणी वाचतली मनशांय तितली व्हडली वाचची वोड वा उमेद आसा वा ना अली एक वर्गाची तर दुसरें कितें जाता कांय थोडी दुबळेकायी आसा कांय जाणांची दुबळेकाय वाचचे विशयांत दुबळेकाय आमकां नाका म्हणून पूण जायत्या जाणांक वाचूंक कितल्याक उमेद आसा तांकां कितलीं पत्रां आमी हाडचीं एक पुरो न्ही अली चिंता बी आसा देखून तांणी दुसऱ्या पत्राची विसवण करची इल्ली उणी आसत अशें दिसता देखून तुमच्या सवालाचो पयलो वांटो आनी एक सवाल तुमी सांगले म्हाका कितें तें सवालांत म्हळ्यार जी वर्गणी दितात मोल त्या मोलात वाचप दितात गे म्हणून तें सवाल हांवें संपादकीय आसून जाप दिवंक गेल्यार हांवें म्हजेच विशयांत वा आमचेच विशयांत पत्रा विशयांत सांगलें बरें जालें पूण ह्या पत्राचें मोल आतां असलें पत्र आसा 16 पानांचें पान पत्र आसा ह्या पत्राक 2.5 रुपय मंगळुरांत छापुल्लें जावन खंयसरी भारताच्या खंयच्या कोणशाक वेता आसतनाय तांच्या दारार वचून 2.5 रुपयांक व्हरून पायता जालें हें छापून काडूंक म्हळ्यार प्रेसाचो दुडू इतलो मात्र न्ही ऑफिस प्रेसाचो दुडू फकत तोत्तो घेतलो जाल्यार ताच्या की सुमार 2-2.5 वांटे पयसो तासो जाता आनी आमी आमचें दफ्तर आसा ऑफिस आसा तें सकट चलोवंक जाय जाल्यार ह्या पत्राचो कांय 10 वांटे खर्च जाता म्हळ्यार
ते दळा आमी ह्या वर्गणीदारां सांगता कोण आमकां चड आदार दितात जाहिरात दितले एडवर्टिजमेंट ओके तांचे वरवीं ह्या मनशांक वाचप्यांक उमेद आशिल्ल्यांक 2.5 रुपयांक पावता आनी आमचो आशिल्लो विशय कोण वाचून जाणांत तांचे कडेन तुमी विचारात ती सांगतात ओके आमकां इतलें गुणायेचें चिंतप आसा इतलें बरें चिंतप आसा पवित्र सभेचें शिकोवण आसा आनी आमी विश्लेशण करून एनालायज करून बरयल्लीं लेखनां आसात देखून एका घराक पावता आसतना पवित्र सभेचें चिंतप आमच्या घरा येता हय म्हणल्यार बघप त्या वाचप्याक येवंक आसा फकत कितें बरयल्लें येता न्ही पवित्र सभा आमचे कडेन उलोवंक येता वा पवित्र सभेन उलयिल्लें आमकां हांगासर वाचूंक मेळटा अशें येता ओके. तशें म्हणून म्हणटा आसतना कोणूय हें बरें हाडू हातूंत कांय ना नंतर आमी दिल्ल्या पयशांक दुडवाक जाय तितलें आमकां मेळना अशें म्हणचे की आमकां इतल्या उण्यार इतलें बरें मेळटा न्ही हें कशें चलयता तितलें अशें म्हणून कितलेशे जाणांनी म्हजे कडेन विचारलें आसा ओके ते त्या भायर हें 11वें वर्स 11 वर्सां जावन खरी एक वरवेचें मोल चडलें आसा खंयचीय एक वरवी सांगा देवला म्हणून म्हाका दिसना पूण हाचें राखणोचें तशें उरलें आसा एका वेळार तुमी त्या एका याजकान सांगलें सडयचें म्हणून तशें दीस वेतनाचे सडयचे पडटीत पूण आमी जाता तितलें तशें दवरता कित्याक म्हूण सांगल्यार हाचे तावन फायदो आशेवचो दुडवाचो फायदो आशेवचो न्ही पूण वाचप्यांक फायदो जायचे बरें वाचप वचोचें अशें चिंतप ओके वय आतां राखण्याच्या मुखपणाचेर देय वाक्य आसा सत उलय धर्म चलय म्हणून हें सादारण काल्यांक म्हणून सांगल्यार प्रावाद्यांक सरी केल्लें बरें हें पत्र वय सत उलय धर्म चलय म्हणून सांगल्यार तत्वबद्ध जावन अन्याय जालो कांडन करचो सत उखलून धरचें हें पुरा प्रवाद्यांक कशें आदल्या काळार ते उलयताले तांकां सरी करी येता अशें म्हणटा आसतना आमी एका आडाळत्याच्या भितर येता आनी हे सगळीं आमची पत्रां तीं पुरा सरकाराच्या अधीनाच्या एका खात्या खाली येतात ते सादारण हांव चिंतता म्हज्या चिंतपा प्रमाणे आमचें पोस्टल डिपार्टमेंट आसा भारतांत तें सकड डिपार्टमेंटा पैकी चड एफिशियंट म्हणून हांव चिंतता ल्हानशे संगती सयती बुतां दवरून पळयले बरी ते पळयतात PNR नंबर दिजे जाल्यार आनी पुरा आनी असल्या जाल्यार संदर्भार आमचें पत्र एका प्रवाद्या बरी चलयचें जाल्यार मोतींत तुमकां कांय एक नोमणेचें कालें म्हणटा जाल्यार टेन्शन एक निर्बंध कांय भोगता गे तुमकां म्हळ्यार सीदा बरयन जाल्यार फाल्यां सकाळीं कांय आमच्या ह्या रेजिस्ट्रेशना कांय समस्या येतीत ह्या हें DSCन सोलोवचें पत्र कांय कोणी म्हणटीत सरकारांतल्यान कांय जायत म्हणलें कांय तुमकां मोतीन कांय येता गी पत्र असली 4 सोगां सांगता भोवजे जाल्लीं पब्लीक म्हणून कितें म्हणटा हांव ती सक्कडी रेजिस्टर करूंक आसात दखल करूंक आसात सो RNI म्हळ्यार रेजिस्टर्ड न्यूज पेपर्स ऑफ इंडिया तातूंत राखणूय दखल केल्लें पत्र तातूंत आमचें नांव आसा बरें खरी एका हप्त्यांत आमी काडटा ती ताची एक प्रती थंयसर वचूंकूच आसा तें दिल्लींत ताचे उपरांत ताचो आनी एक भाग बेंगळुरांत आसा थंयसर एक पत्र येता ताचे भायर पोस्टल डिपार्टमेंट म्हणून तुमी म्हळें बेंगळुरांत येता मंगळूरच्या पोस्टाक एकाक न्ही मंगळुरांत एक 5 कडेन येता आनी एडिशनल DC वा असिस्टंट DC कोण म्हणून आसा तो पत्रांक हांगासर मुखेली दादलो स्त्री कोण आसूं तांकां एक येता हें पत्र देखून कोणी खंयच्या वेळार पळयत लोकांनी पळयत इतलें मात्र न्ही अधिकाऱ्यांनी पळयत आनी पळयता तशें आमी चिंता ओके आनी तूं धर्म चलय आनी केदाळरी प्रवादे बरी उलय सत उलय हें धोरण आमी दवरून आसा पूण प्रवादी वेळा प्रकार त्या परिस्थितीक लागून सन्निवेशाक लागून काम करता वा आपलें प्रवादपण चलयता देखून आमी सांगचें आसलें सगळें सांगून आसा आनी बोल्डली म्हणटात पळय धैर्यान सांगचें सांगता कांय वेळार सांगता आसतना खंयचे रितीर तूं सांगताय ताची कांय एक फरक आसत व्यत्यास आसत कांय थोडी बदलावण दिसत पूण सांगचें सांगून आसा आनी खऱ्यानच आमी कोण हें पळोवन गाळून पिळून आमचेर कांय अशें विचारीत म्हणून दिसतात तसल्यांकय हें पत्र पावता देखून तें पत्र कोणाक तांकां वचना वा देखून आमी कितेंय उलयत तशें कांय ना कोणाकय येता आनी देखून कोणूय वाचयतलें आमी घालचें तातूंत आनी घालता आसतना फकत पानां भरचे खातीर न्ही सीदा सांगचें सांगूंक घालें सांगचें कित्याक म्हळ्यार हें पत्राचें धोरण हय येदोळ्यो तसले समस्ये चड दोसचे तसले येवंक नात हय आमी जागृतायेन आसा ओके एका वेळार पत्र मुखांतर सामाजीक राजकीय रितीन
थोडे पुटे धार्मिक क्रांती चललेली असा आमच्यात पत्र म्हणणे हेर खंयचे आणि अशें पत्र एक क्रांतिकारण जाल्यार आमकां चरित्रांत आनी पुरा पळोवंक मेळटा. आतां आमचे देशचें पत्र समाजेंत शोशणाक वळख जाल्ल्या मनशांक आनी ताज्या मागीर कश्टांक वळख जाल्ल्या मनशांचो ताळो जावन एक प्रावाद्याबरीन काम केल्लें आसा की अरण्यांतल्या मरुभुमींतल्या लोकांच्या अस्कत ताळ्याक एक ताळो जावन काम केलां गी. वय एक आनी तूं आमी उडास दवरूंक आसा हें कोंकणी पत्र. आमी कोंकणीच्या संवसारांतच नांव म्हळ्यार हांगासो सगळो लोक हांगाची जेराल भास कन्नड म्हणून आसा आनी ताचे भायर तुळू भास उलयतलो लोक आसा तातूंत आमी कोंकणी म्हणटा आसतना ल्हानसो वांटो. आमचे मदें सुमार 40 आनी 2 ल्हान ल्हान पंगडांचो वा समुदायांचो लोक कोंकणी उलयता म्हणटात. वेगवेगळ्या धर्मांत तोशें पडलो आसा एक. दुसरें राखणो म्हणलें पत्र त्या समेस्त तांकां पावता अशें न्हय तेंय आसा आनी आमच्याच लोकांक पावता अशें न्हय. आनी फकत आमची एक आमच्या ह्या एका वर्गांत आमचे समाजेंत नाजाल्यार आमच्या त्या समुदायांत फकत आमकां मात्र लक्ष कोणसो एक विशय आसा. तसले कडेन क्रांती हाडचे तसलें चिंतप म्हणल्यार आमी लेखी तशें हांवें चिंतचें. ताचे भायर जेराल रितीर कितें आमकां चलतात ताचे विशयांत आमी जाणवाय दिवची आनी ह्या भाशे मुखांतरूय आमच्या लोकांक सांगूंक पळोवचें. आमचो लोक वा राखणो वाचतलो लोक फकत राखणो वाचता आनी इतल्यार जालें आनी कांय ते वाचिना तशें न्ही. तांकां जायत्या भासांची दुसरीं आसात थंयसरी तांकां विशय मेळटा. पूण हाचे सांगता आमी आनीकय पूरक जावन आनीक इल्लेशें सर्तीक अशें दिवंक आमी प्रयत्न करचें आसा. देखून खंयचोय विशय तुमी घेया आदीं तावन त्यागी मसुदो म्हणून घेया आनी भूमसुदे म्हणून घेया बिल्लां आयलीं आनी ताचे भायर आर्विल्ल्या वर्सांनी जायचे जाल्यार आमचे CAA म्हणून आसा NRC म्हणून आसा म्हळ्यार आमच्या लोकांच्या सगळ्या लोकांच्या दस्तावेजाच्या विशयांत आनी खंय वेळार कांय संदर्भार सक्तांक संबंध जाल्ले एक नियम हाडूंक जाय. देखून सामान्य नियम हाडूंक जाय. असल्या सगळ्या संदर्भांनी आमी लेखनांत येवन आनी कितें करून प्रयत्न करतेच आसा ना अशें न्ही. पूण हाचेच वरवीं आमी सगळें केलां वा हाचे वरवीं मात्र जालां अशें म्हणून सांगूंक आमचे कडेन दाखले मेळनात आनी मेळचे बरी नात. ओके. आता तुम्ही सांगिल्ले प्रमाणे कोंकणी भास कन्नडी लिपयेंत राखणो पत्र फायसावचें देखून एक मीत म्हणली आसा सगळ्यांकी पावोवंक जायना. पूण असलें एक दीर्घ अवध्याचें एक पत्र ह्या पत्रान इल्लेशें भायर पळोवं येता की म्हूण विचारचें हांवें. म्हळ्यार समाजांत साबार संगती घडटात आनी आमी एक कोंकणी भाशेचें पत्र आसता आसतना वेगवेगळे भास उलोवच्या लोकांक एक वेदी दिवंक साध्य आसा गी. आतां म्हूण सांगल्यार ह्या पत्राच्या धोरणा प्रमाणे आनी त्या भायर कितें लिमिटेशन्स आसात ते म्हाका करेक्ट गुर्तुना जाल्यार हांवें विचारचें. एक आतां वेबसायटांनी पुरो आसात आतां ताज्या मागीर सामाजीक माध्यमाची एक आतां क्रांती म्हणल्यार बरी आसा. तसलें एक प्लॅटफॉर्म वेदी आसा कर्ण जें कितें घडटा समाजांत तांकां तांचे अभिप्राय कितेंच फिकीर नासतना भिरांत नासतना उसारूंक आनी काल आतां म्हणटा तो संदर्भाचेर एकामेका अभिप्राय उसारलेले वरवीं अभिप्रायांची कशी जावं पुरो कोंकणींतच न्ही इतर भासांकी ती वचोवन व्हड एक मट्टार एक ताजे एक इम्पॅक्ट परिणाम करूंक साध्य जायत गी म्हूण एक म्हजें सवाल. राखणो येदोळ वेबसायट ना अशें न्ही. फाटल्या 12 वर्सांत हांव राखणोची वेबसायट चलता. पूण आमची वेबसायट म्हळ्यार कितें आमी राखणो तूं कितें हांगासर हार्ड कॉपी म्हणून म्हणटात अशी प्रती आसा आनी तूं कितें आसा ताची PDF करची आनी थंयसर आमी दवरची म्हळ्यार थंयसर चिडकावची. लोक वाचता अख्ख्या संवसाराचो लोक वाचून आसा. ओके. हजारांनी लोक वाचता ना अशें न्ही. पूण आतां तुमी आनी खंयच्याय वेबसायटीच्या विशयांत बाबतीन उलयतात थंयसर आनी कोणाचें एडवर्टिजमेंट येता. आतां आनी एक लेखन मेळटा दिसाक 3-4 लेखनां म्हणटात कोणाची तांचे कमेंट्स म्हणटात तांचे कितें चिंतप घालतात. तसलें आमचे कडेन येदोळ ना. आनी तुमी विचारलेल्या सवाला कडेन आमी वेचें जाल्यार एक आमी परतेन एक फावटी पळोवंक जाय आमची परिधी कितली आमी कितून पर्यंत वचूं येत वा सद्याक आमी येदोळ कितून गेले हांव. दुसरें आमी कितून पर्यंत वचूं येत एक. दुसरें आमी आमची भास म्हणून एक कोंकणीचें पत्र हें अशें म्हणून आसा तें कोंकणींत दवरचें काय आनी थोड्यो भासोय थंयसर हाडचे बरें पळोवचें.
तशें पळोवंक येता आसतना कोंकणींत म्हणटानाय कन्नड लिपी आतां आमचे कडेन आसा कन्नडत दवरची रोमी लिपी कडेन येवचे देवनागरी आसा अशें खंयची घेवची अली सकट सुमारशीं सवालां आसात ती खासकेन हांव तूं जाप दिवंक शकता अशें न्ही पूण हांवें त्या विशयान सोपणें येत कित्याक हें पत्र DSCचे म्हळ्यार DSCच्या पावंड्याराच्या विशयान चिंतप जायचे चिंतप जाल्लें नंतना अशें न्ही पूण बसोन हाचे विशयान चिंतीचे अशें सगळें करूंक आसा पूण काम जाता सद्याक आमी हितून आसा निरंतर लोकांक वाचूंक मेळच्या भाशेन एक सायट आसल्यार मस्त बरें जायत पूण कार्यक्षेत्र म्हणटात पळय आमी कितें म्हणटा तें विस्तार जाता म्हळ्यार आमी आतां कितें काम करता वाचल्ल्यांत आनी तें आनीक विस्तार जाता तितलें मात्र न्ही आमी ओडोल उडयताले 2.5 रुपयांच्या विशयांत त्या 2.5 रुपयां विशयान मागीर कंत वळटा आमकां ती त्या सगळ्या संवसाराक वचोंक सावी जायचे जाल्यार आमकां परतून दुडवाची गरज आसा मनशांची परत्यान गरज आसा कित्याक म्हळ्यार ते करचे खातीर ताका जाणवायचे मनीस जाय परत्यान अशें म्हणून म्हणटा आसतना आमचें टीम वा आमी कितें म्हणटा तें वाडटा आमचें काम वाडटा करूंक नजो अशें ना केल्यार बरेंय आसा हय आनी पूण DSCचे म्हणून म्हणटा आसतना आख्खे DSCन तर राखणो आसा सारकें पूण राखणो एक मात्र न्ही DSC कडेन तशेंच ल्हान संस्थे आसात कॅनरा कम्युनिकेशन अशें म्हणून आसा ते तांच्या बाबतीन चड करून असलें डिजिटलान जावचें तसलें पत्रां हार्ड कॉपी न्हय जाल्लें तसलें काम ते करतात आनी हेर संस्थे थोड्या प्रमाणार करतात ह्या सगळ्यांनी मेळून एकच कडेन आसून काम करी येते तसल्या विशयान ती चिंतयेत आमी पूण हाचे वरवीं हातूंत करूंक जायना अशें न्ही पूण आनेकल्यान म्हळ्यार DSCच्याच संस्थेन आनेकल्यान करचें आनीय करूंक जाय वा तांणी केल्लें हांगासरी करचें हें बरें गरजेचें अशें म्हाका खासकेन दिसना त्या अर्थार ओके जावं आतां थोड्या वर्सां आदीं हांव चिंतता एक 40 वर्सां चड जालीं म्हण दिसता भू सुदारणे कायदे येवन तो वळू राखणो पत्रा मुखांतर ह्या कायद्या विशयांत जायते एक लोकांक समजोवणी दिल्ली आसा मस्त दिल्ली आसा आनी आयल्या वारच्या वर्सांनी ताका सरी जावन ह्या इल्लेशा विंगड रितीन आनी एक कानून आयले मस्त आयल्यान ते पूण बरें कानून RTI म्हणून रायट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आतां ह्या एका कानुना मुखांतर लोकांक आपणाचो अधिकार कितलो म्हणून कोणे उपयोग केला तांकां समजल्लें आसा एक बरें हातेर सरकारान दिल्लें हांव CODP वावर करतना पळयलें हांवें सामान्य लोकांन हे इन्फॉर्मेशन हिसार मस्त जाणवाय जोडिल्ली आनी प्रासा पूण कितें जालें म्हण सांगल्यार जायते फावटी लोकां लागीं उलयता आसतना RTI म्हणटाना गोतूच नातले बरी करतात उपयोग कसो करूं ना पूण माहितीच ना म्हणलें बरें असलें एक कानून आमच्या देशांत तें वापरल्यार कितलें बरेंपण जाता अशें म्हणून राखण्या मुखांतर माहिती दिवन कोणे सकडांनी कितें बरेंपण जोडलां तेले एक सक्सेस स्टोरीज घाले जाल्यार मस्त जाणांक प्रेरण जायत की ह्या विशयान ते जायत माहिती हक्काचें तें कानून वा रायट टू इन्फॉर्मेशन हें बरें कानून आनी हाचे वरवीं लोकांक तांकां एका रितीचो अधिकार मेळटा आनी तशेंच कोण तांचेर अधिकार चलयतात तांकां एका रितीचें भेय आसा आनी ते चड जबाबदारी आसले मनीस जातात तें बरें कार्य कानून आनी हें कानून आयिल्ल्या तो वळतावनय राखणोन लेखान फायज केल्यांत खबर दिल्या पूण तुमी सांगिल्ले भशेन पळय ते सक्सेस स्टोरीज म्हणून आमी म्हणटा कोणें कितें केलें हाचे वरवीं कितलें बरेंपण जालें आनी हें घडले वरवीं आमच्यांत भ्रश्टाचार जाल्यार कितलो उणो जालो वा कितलें काम केलां म्हणून आमकां कळ्ळें आतां चड काम जाता अशें म्हणून सांगिल्ल्यो काणयो तांचे तावन अनुभवाच्यो काणयो वा तांचे तावन मेळिल्ले तांकां मेळिल्ले जय ताचे विशयांत राखणोर चड करून येवंक नात म्हळ्यार ते विशयांत आमी खासकेन अशें चिंतलें ना मोतीक येवंक ना हें तांचे कडेन विचारून घालूंक जाय अशें म्हण सांगून आनी कोणाक अशें बरेंपण मेळना वा आमचे इतले वाचपी आसात आमच्या समाजे चिंतपी आसात तांकां कोणाक बगूंक नासतलें आमकां दी जे राखणो परगट करता हें अशें म्हणून बगूंक नासतलें तशें तो एक वण तो फाटीन चुरला पूण आतां वेळ उतरोंक ना करूं येता तुमचे तावन आयिल्लें सवाल बरें आसा हाचे तावन आमचे प्रयत्न चलतले म्हळ्यार लोकांक एक सशक्तीकरण करचें वय करेक्ट तांकां एक तांच्या काला म्हणसाला कितें भोंवतणी घडता जाणवाई आसा करची तांकां समजोणी दिवची असलें पुरा ते सडावदन कालना म्हळ्यार असले सक्सेस स्टोरी जैताच्यो काणयो घाले म्हणटात मुस्तना लोकांक प्रेरण हांवेंय करया हांवेंय करचें अशें बरें 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 दुसरें आनी एक कालें म्हण सांगल्यार राखण्या मुखांतर हांवें आयकल्ले प्रमाणे फाटल्या 12 वर्सां तावन पत्रिकोद्यम कोण शिकोवंक येता तांकां स्कॉलरशीप दिवन 12 जाणांक फाटींबो दिलो म्हणून आयकलां हांवें
बहु बरेंच कित्याक म्हण सांगल्यार खाली वाचूंक आसा करचेनी बगार आमच्या समुदायांतल्या तरणाट्यांक ह्या पत्रिकोद्यमाक धाडूंक प्रयत्न करचे 6-12 वर्सां चलत आसा. हांचे पैकी कोण म्हणी एक मेन लायन मिडिया कसोन पावल्यान गी आनी तांचे तावन सामाजीक आमच्या समुदायाक कांय एक बरेपण म्हण खंय आयिल्लें पळोवंक मेळटा गी. हय, पत्रिकोद्यम शिकतल्यांक आमचे तावन स्कॉलरशीप वा दुडवाचो आदार हे 2007 ह्या वर्सा तावन सुरू जालां. आनी इतल्या वर्सांनी हर एका वर्सा आमी राखणोर 3 कळवण्यो दिता आळे अशें कोणी आसात जाल्यार येया म्हणून. आतां ती कोण अर्हता कितें अर्हता एक तांचे कडेन चड करून शिकपा खातीर दुबळेकाय जायचे म्हळ्यार तशें चापणागत जावन साद जायना अशें. मागीर फिरगजेच्या विगारा तावन आमकां ताचें एक पत्र जायचे. आनी कोणाक मेळटा ते डिग्री शिकतना आनी अशें न्ही पोस्ट ग्रॅज्युएशन म्हळ्यार फकत पत्रिकोद्यमांत कोण शिकतात आनी तेंय रेग्युलर स्टुडंट्स म्हणून आसा तशें देखून डिस्टन्स एज्युकेशन आनी कितें म्हणून म्हणटात तें जायना. अशें करतल्यांक वर्सांत 1-2 जशे मनशां आमकां मेळटात. फाटल्या वर्सांनी येदोळ 20 आनी 7 मनशांक कुमोक केल्या. तुमच्या सवालाचो आनी एक वणटो अशें केल्ल्यांत आतां सद्याक एक मनीस इंग्लिशाच्या पत्रिकोद्यमांत उंचायेच्यांत त्या मनशां कन्नडाच्यांत काम करतात. आनी कोंकणीक 1-2 अप्रूप म्हणलें बरी रेग्युलर न्ही सदांच केदाळरी निरंतर न्ही तोळ बरें नासात. पूण ताच्या सर्तीक थोड्यांनी मागीर कितें शिकप जाल्ल्यान ते फील्ड म्हणटात पळय ते क्षेत्र तूं सोडलां आनी खंयच्याकय गेल्यांत ते समाजांत तशेंच जाता. देखून ताच्या विशयान निराशा पावोंक ना. हें कुमोक करचें काम मुखार वेता आनी अर्हता तशी आसा. कोणी आसात जाल्यार तशें करूंक जाता. आतांय सद्याक एक व्यक्ती शिकता आतां सद्याक. हय जावं कितें म्हण एक 4-5 जाणां म्हणी वचून एक मेन लायन मिडिया पावल्यान वय पावचे संतोशाची गजाल. बरें वायट आसून निमाणे सवाल फादर. आमचो लोक पत्रां वाचतात, राखणो वाचतात जावं पुरो हेर पत्रां वाचतात आनी इतर पत्रांय वाचतात. हांवें समजल्या प्रमाणे विश्लेशण करून वाचची इल्लीशी तांक उणी आसता म्हणून म्हाका भोगता. कित्याक म्हण सांगल्यार एक दोगा प्रमुख व्यक्तींनी एक सांगिल्लें आयकलां हांवें थोड्या तेंपा आदीं थोड्या वर्सां आदीं. प्रमुख म्हण सांगल्यार ते सादारण उंचल्या स्थानार आशिल्लेच. तांणी वाचचें पत्र ते आमच्या करावळी प्रदेशांत 7-12 वर्सां तावन आसचें आनी तांचे पाटतळ आनी दोरान पळयल्यार कळटा ते कोणाच्या कुशीन तेंकून आसात आनी कोणाक कालें सपोर्ट करना आसात म्हणून. एका रितीन पळयल्यार तांणी सदां एक तेंबो वीक म्हणल्यार बरी घालचे ते कळत ना मात्र आयिल्लें. पूण आमच्या लोकांक कितें जालां म्हण जाल्यार तें वाचून संवय इतली जाल्या की ते नासतना जायत ना म्हणलें बरें. म्हळ्यार एका पत्रांत आनी एकाक स्विच ओवर करून भारी कश्ट म्हणलें बरें. ह्या दोगां व्यक्तींनी सांगलें हांवें आयकलां हें पत्र वाचून आसतना म्हाका सकाळीं च्या पिवंकूच जायना म्हणलें बरें. म्हळ्यार त्या पत्रांत आयिल्लें विश्लेशण करचें तितली तांक ना जावंक पुरो. हेर संगतींनी ते बुदवंत मनीस उंचल्या स्थानाचे पूण ह्या पत्राक येताना तेंत पत्र जायचें. अशें देखून आमच्या लोकांक पत्रां वाचची एक रीत म्हळ्यार खंयचें पत्र खंयच्या दिशेन आसा आनी ताच्या फाटल्यान कोण काम करता तांच्या दोरान कितें तें पुराय एक चिंतून वाचून शिकयल्यार कांय राखणो पत्रांत असली एक थोडी कामां साळां केलीं जाल्यार लोकांक मस्त उपकार पडत आनी ताच्या भायर कशें विश्लेशण करून वाचचें म्हणली एक कला दिली जाल्यार मस्त उपकारा पडत म्हूण हांव चिंता. राखणो पत्रां तावन असलें कांय एक कामां साळ आमी केल्लें ना. तें पयलेंत स्पश्ट. पत्र फलाणें पत्र आमी वाचता हर एका दिसा म्हणलें बरी तें वाचूंक जाय तुमी सांगलें बरी मस्त जाणांक तशें आसा. एक सादी वाचपी म्हणून कोण आसात तांकां विश्लेशण हाचे विशयांत व्हडली गजालच ना वा तें चिंतापत्ती हें ना. आमी पत्र वाचलें खबर मेळ्ळी जालें थंय तशें जालें खंय हांगा अशें जालें खंय इतलें. पूण कोण थोडी तरी चिंतपी शिकपी आनी साध्य म्हणून आसात तांणी अशीं एक पत्रां येता आसतना 2 वा 3 पत्रां अप्रूप तरी घेवन वाचिचे. एकच विशय वा एकच खबर ह्या पत्रान कशें सांगलां त्या पत्रान कशें सांगलां त्या पत्रान कशें सांगलां एक आनी ताका तांणी कितली सुवात दिल्या तितलें. आनी ह्या पत्रांत नातलेत विशय तांतू कितले आसात अंतू कितले आसात सांगतात.
आम्ही बंडवाळशाही म्हणून म्हणटा आम्ही समाजवाद म्हणून म्हणटा आम्ही सोशली इंटरेस्टिंग स्टोरीज म्हणून आम्ही कितें म्हणून म्हणटा ह्या पत्रान कितले दिल्यात त्या पत्रान कितले दिल्यात आनी कितले दिल्यात अशें पळोवंक हाका इल्लो वेळ जाय पडटा बरें तें सकट वेळच दिवंक नाका जाल्ल्यान 2 पत्रां तरी घेवन ताणें केल्ली ती वाक्याची बांदावळ फॉर्मेशन ऑफ सेंटेन्सेस ताची कशी आसा हाची कशी आसा ಒತ್ತು विशय ಎಂತ सांगलें ताणें थंय तक्तो दिताना हेडिंग दिताना ताणें कशें सांगलें आनी कशें सांगलें ताणें आका आळे हो विशय लिपोवन दवरना म्हणल्यार हो विशय सांगलो ते ताचें दवरान कळटा हें आंतूय विश्लेशण आसा फकत खबरेंत मात्र न्ही देखून तें आमच्या लोकांक सारकें समजना देखून लोकांक परजेक जाय जाल्लें तसलें पत्र वाचूंक सुरू करीचें तें खरावळींत जाल्यार खरावळींत म्हणा आनी खंय म्हणा परजेक जाय जाल्लें पत्र देखून फकत आमकां एक आवाज आयकुचें पत्र कोणी एकलो कितें सांगता तें न्ही आमकां परजेक जाय जाल्लें परजेचो ताळो खंयचो आसा तें पळोवन तशें वाचूंक शिकचें म्हळ्यार ताच्या फाटल्यान तत्व आसा तांकां आमी आतां बरयत आसतना बरें आमकां मतीक आयलें म्हणून एक वाक्य बरोवचें न्ही तें वाक्य आमी मागीर गाळून पिळून वा वाजन पळोवन म्हणले भशेन थंयसर बरोवचें तशें हरी एक विशय येता मागीर त्या भायर आनी एक पळोवंक जाय बरें तुजे कडेन एक पत्र येता ताका दिसाळें पत्र खबराळें पत्र आनी कितें म्हणून तुमी न्यूज पेपर म्हणा न्यूज इतलेंच जाल्यार काम जालें तांचें तांचो अप्रूप तरी एक लेखनां मेळटात ती लेखनां खंयचे रितीचें आहात तें पत्र एक बॅलन्स्ड म्हणून म्हणलें जाय तितलें एका कुटुंबाक जाय तितलें एका समाजीक जाय तितलें दिताय फकत एक 4 न्यूज घालून ती एक व्हडली करून दिताय हें पळोवंक जाय बरें तें पत्र आमी तुमकां सांगले भशेन पळय हांगासर मुखार एक भुरग्यां खातीर जाल्यार भुरग्यांचें म्हणून आसा मागीर तुमी मुखार आसा राजकी म्हणून आसा तुमकां आयताराची खबर विवर आसा संपादकी म्हणलें चिंता गुंडाळेच्या सोन दिल्लें आसा भुरग्यां खातीर एक पान मेळटा स्त्रियां खातीर एक लेखन आसा अशें ह्यो सगळ्यो गजाली अश्यो सांगत हाडले पर्यंत त्या हेर पत्रांनी तें साताळें न्ही आपटेचें न्ही तर तांकां सदां न्ही म्हणटा आसतना तांणी चड खबर दिवंक आसा हांगा चड खबर ना तरी ती दिवची रीत आनी कितें दिलां ते कितलो जागो तांणी दिला सुवात दिल्या हें सकट पळोवंक आसा तें आमच्या सकट लोकांनी पळोवंक जातलें तांकां जाता तांकां वेळ आसा अशें म्हणून न्ही तरी आमच्या जायत्या लोकांक शिकपी म्हणून कोण आसात आनी तुमी सांगले ते एक व्यक्ती म्हणून म्हणटा पळय आपणाक सकाळीं जेन्ना कशें च्या पियेनातल्यार तकली पडापड सुरू जाता म्हणले बरी वाचप हें पत्र वाचिनातल्यार जायना म्हणटात तांणी तरी सर्ती केल्लें अशें गुमान दिजे अशें म्हणून हांव चिंता आनी तुमी सांगले भशेन हें वीक चड आनी चड जातेत आसा देखून समाज एका अर्थार पळयतना विकाळ जाता तें जायनातले बरी पळोवचें काम आमचें आनी चड करून जीं कोण भावार्थी म्हणलीं मनशां आसात तांचें समाज बरी करूंक आपणें बरें आसल्यार फावना आपणें बरें करूंक बी जाय निरंतर करूंक जाय देखून तसलें काम जायचें आनी बरें चिंतप आमचें तावन वाचप कशें वाचचें वा विश्लेशण करचें कशें हाव टू एनालायज असल्या विशयांत मुखार आमी तरबेती दवरता आसतना तोय एक विशय अशें म्हणून घालता हांव हे धोळ आमी चड करून भास व्याकरण बरपाची रीत हाका गुमान दिवचें चड आसलें पूण हें तुमचें सूचन आमी घेतलें ओके बरें म्हाका न्हू माध्यमा विशयांत आनी प्रत्येक जावन राखणपत्र फाटल्या वर्सांनी कशें चलत आयलां कशें लोकांक गरजेचे संगती दिल्यात ह्या विशयांत सविस्तर रितीन आमकां माहिती दिल्या निजाकी 2.5 रुपयांनी भारतांतल्या खंयच्याय जाग्यार हें पत्र वचून पावता म्हणटा आसतना निजाकी आमी दोळे वाठार पळयचे जाल्ले थंगत कित्याक म्हणटा जाल्यार आज 2.5 रुपयांक कांय मेळना तशें आसतना लोकांक कोंकणी वाचतल्यांक एका रितीन उत्तेजन दिवचें म्हणल्या खातीर एक वर्तें काम चलतें आसा निजाकी शाबासकी फावो जाल्लें आनी फाटल्या 11 वर्सां तावन कांय तूं सोडूंकूच ना म्हणटा आसतना निजाकी होगळीक पात्र ही बरी माहिती आमच्या लागीं वांटून घेतलो फादर वालियान फेर्नांडीस राखणपत्राचो संपादक तुमच्या सर्वांच्या नांवान ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू फादर बरें बरें देव बरें करूं तुमकां ह्या विशयांत कांय सवालां विचारूंक आसा जाल्यार खंडी जावन तुमी विचार येता वॉट्सॅप करचें दर 9449821580 आनी तशेंच ईमेल करचें दर onilds@gmail.com परत ते फावटी मेळटा पर्यंत तुमकां समेजता की देव बरें करूं समट आणि सावाला
भाव वाटतासल्यान कडपा सारक्या भाव वाटतान वाडल्यार खऱ्या भाव वाटतान सदा मागल्यार मागलेली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या चढय आमचो भाव वाट 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 जिवीत दिवची उतराय करताना चढय आमचो भाव वाट भाव वाटताची सता शिकतासतना चढय आमचो भाव वाट पवित्र येवकारीस भेटयताना चढय आमचो भाव वाट खालत्या काळजान तुमसार जाता आसतना चढय आमचो भाव वाट सस्वा खडा तितलो भाव वाटतासल्यान कडपा सारक्या भाव वाटतान वाडल्यार खऱ्या भाव वाटतान सदा मागल्यार मागलेली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या चढय आमचो भाव वाट 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 मोरी माईक उलो मारता आसतना चढय आमचो भाव वाट संता भक्तांची जिणी नियाळताना चढय आमचो भाव वाट आराधन नवीन भक्तीन करता आसतना चढय आमचो भाव वाट मागणी रसार करून परताना चढय आमचो भाव वाट सस्वा खडा तितलो भाव वाटतासल्यान कडपा सारक्या भाव वाटतान वाडल्यार खऱ्या भाव वाटतान सदा मागल्यार मागलेली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या चढय आमचो भाव वाट सोम्या चढय आमचो भाव वाट सोम्या चढय आमचो भाव वाट सोम्या चढय आमचो भाव वाट
आनी सवालां दर एका आयतारा सांजे 8 वरार तुमच्या डिवायन वर्ड टीव्हीचेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलाचेर राखून रावात. तुमच्या सवालांक जापी आपणायात. दुबाव पयस करा आणि क्रिस्ती जिवीत ग्रेस्त करा.